देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आपणास शीन आमकां दवरला आपल्या गोपांत आमकां वेंगयला भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. मोगे छंबा बेणीनो बोवा परमेश्वर स्वागत तुमगे मिसाच्या बलिदानाक. आज देवाची वर्ती वाकाणी करून बोवा मोगान जेजू सांगता एक जावन अर्गां बलिदान जावन मिसाचें बलिदान पवित्र नावे आता आमी एक कुटुंब जावन संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. म्हज्या मगे छा भाव भयणीनो बोवा पुरबायतरान आमी हांगा जमल्या ह्या अल्तरी बोवारी मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जाता आसतना देवान गेलें सर बरेंपण आमी वाखाणया. ल्हानविकायच्या जिवान देवाक मानवंचे जावन आसा. खालतीकायान जियेत आसतना देवूच आमकां वर्त करता. हे आमी जायते फावटी आयकलां मात न्ही. जेजूचो जावन आसलो ल्हानविकायान खालत्या बळ्या काळज आसो आनी आमकां त्या काळजांची ओंग तो आपोवणें दिता. असलें बरेंपण आमी घेता आसतना सोम्या सांगात एक जावया. हे मिसाच्या आल्तारी बोवारी भोव मोगान आमी जमल्या आनी हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवान आमकां दिल्या सर बरेपणा खातीर आभार मानून दिनवास म्हणून आमची काळजां मनां नितळ करच्याक जेजू लागीं कृपा मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांचे दोन तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून बगेर सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदेदा देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को. महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी चाराया सर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर.
नासलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सपत आमच्या मोगळा पापा अयच्या दिसा आमकां तुवें वर्त्या मोगान सांगत हाडलाय ह्या तरी बरें जमल्लें आसता एका काळजाच्या कामनाची जावन खालत्यापणान आमची जिणी जियोंक आनी त्या दरे तुजें नांव वर्त्या तरा परगट आमकां पावक कर आमी मागता आमच्या सम्यात पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत येय तुजे सह पवित्र आत्म्याच्यापणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. पहिले वसाप जकारिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुजलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो नितीवंत आनी जैतेवंत. तो कालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या फोरार गाडवाच्या तरुण फोरार तो बसून येता. एफ्रायमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे घोडे तो नाश करतलो. झुजाचे दोण तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो. ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचे उतार हे. देवाचो व्हड उपकार. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करता सदांकाल तुज्या नांवाची स्तुती गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. हांव तुका महिमा दिता देवा म्हज्या राया सदांकाल तुजें नांव हांव वाखाणता. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी सासणाक तुज्या नांवाची स्तुती करता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सुमी दयाळ आनी काकुलदान सोंसणीकायेन आनी प्रितीन बोदलोलो. सर्वेस्पोर चड बरो सगळे आपले रस्ते थंय कोणवळ्यान बोदलोलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सर्वेस्परा तुवें रचले ते सगळे तुजी स्तुती गाता. तुजी भक्त ताका दिन वाचता. तुजे राजवडकीची महिमा वाखणतात आनी तुजी व्हड व्हड कृत्या ती नावाडटा. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल
तुझ्या नावाची ओडवी गाता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस पोर सदांच विश्वासी, सर्व आपले कडण्यो तो मोगान पाळटा. सगळे प्रीतम सर्वेस्पराच्या हातांत आसा, बागवाल्यांक तो नीट करता, उबी करता. देवा मोज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काल तुझ्या नावाची ओडवी गाता. देवा मोज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काल तुझ्या नावाची ओडवी गाता. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयबाच्या वोंडावण्या पोरमोणे न्हय, देवाचो आत्मो तुमचे सोबे तिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, ताचो आत्मो तुमचे सोबे तिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सोबे जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमचे विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भावां भयणीनो, आमकां कायदो आसा खरो, पूण मनशा सोयबाच्या वोंडावण्या पोरमोणे जियोवचो म्हूण आमकां मनशा सोयबा सोरी कायदो ना. कित्याक मनशा सोयबाच्या वोंडावण्या पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्याच्या बोलान मनशा सोयबाच्या वोंडावण्याचें बोल मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. देवाचे उतर हे. देवाचो ओडोपकार. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावा मोगळीक उसारया. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावा मोगळीक उसारया. सदैव तूं बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक तुवें उगडलाय. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावा मोगळीक उसारया. हालेलुया गावया सोम्याक हसिया, ताच्या पवित्र नावा मोगळीक उसारया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामात्या परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्था. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू असे म्हणालो, बापा सर्गा संसारच्या धनिया, जाणट्या आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरिल्ल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना. हे या म्हजे सरसीन समेत तुमी कश्ट केले न्हू आनी वाचन वोवयतले न्हू, आनी हांव तुमकां विशय दितालो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लक्षें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्याक काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक
म्हजें जू वोवंक सुलाब, म्हजें वोजें हळू. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अब्राहम लिंकन पयले फावटी अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन जिखलो आनी ताचें पयलें उतर ताणें त्या व्हाईट हावसान दिवंक आसलें. आनी ह्या वेळार थंय जायते ग्रेस्त शासक आसले आनी तांच्या मद्यागात हो एक खालतो बोळो उबो रावता. पयलें आपलें उतर उलोवंक त्या व्हाईट हावसान तो उबो रावन उलयता आसतना एकलो ग्रेस्त शासक ताका अवमान करच्या खातीर ताका म्हणटा, अब्राहम लिंकन, आज तूं एक अध्यक्ष जालाय वय आनी त्या उंचल्या स्थानार आसाय, पूण उडास दवर तुजो बापूय या पळय तो म्हज्या बापायचे मोचे शिंवतालो आनी म्हज्या बापायक मोचे कर दितालो. आनी खंडीत जावन हें आयकलें थंय आसले हेर शासक सगळे हांसा लागले. अब्राहम लिंकनाक अवमान करूंक तांणी चिंतलें. हो एक अवमान वय म्हूण अब्राहमाक कळीत आसलें, अब्राहम लिंकनाक कळीत आसलें. पूण अब्राहम लिंकन कितें करूंक लागलो, उपरांत ताका म्हणा लागलो, सर, म्हाका कळीत आसा म्हजो बापूय ताच्या कुटुंबाक वाणो शिंवोन तुज्या कुटुंबाक वाणो शिंवोन दितालो, मात्र न्हय हांवें आयकलां म्हज्या बापाय बरी वाणो शिंवचो ह्या वाठारांत कोणूच ना खंय. आनी ताणें शिंवले वाणो इतले बरें आसले खंय ते मोचे ताणें घालतना ताका बारीक खुशी जाताली म्हणल्यार हांवें आयकलां. ते मात्र न्हय, म्हाकाय ताणें वाणो शिंवोंक इल्लें शिकयलां. आनी तुज्या वाण्यात कितेंय उणेंपण आसा म्हज्या बापायन केल्ल्यांत, ह्या कितेंय तातूं विभाट जाला, तुवें ते मोचे ह्या वाणो म्हज्या लागीं हाडचे, हांव ते तुका शिंवोन दितालो. हे आयकल्लो शासक आपली तकली पोंदा घाली लागलो. अब्राहम लिंकनाक अवमान करूंक ताणें चिंतलें, पूण अब्राहम लिंकनान कालतेपणांत ताका जाप दितना सगळे व्हाईट हावसांत आसले सगळे जाण ताच्या ह्या वर्त्या उत्तीम लांडविकायेक मान बागोवन ताका शाबासकी उसारली. मोगेच्या भावन आनी भयणीनो, आयची वचपां आमी पळयली जाल्यार लांडविकायेन रायांचो राय गाडवाच्या पाठीर बसोन वेता. आज आमी पळयता एक सिंपल अधिकारी जाल्यार ताचें बरम कितलें आसा, ताचें ताणें काम करचे ते वैखरी कितले आसा, सगळे ताका व्हडलो मान आनी गौरव दिजे म्हण चिंतात. पूण जेजू तसो न्हय. जेजू ल्हानांतलो ल्हान जालो. रायांचो राय चडोवन धरचो चडोवन धाड, राखण धरचो राखण धाड, वैजाचो वैज जालो. जेजू खालतो जाता आनी आपलें सगळें जिवीत ह्या संवसारांत लांडविकायेन जियेता. दुसऱ्या वाचपांत तुमी पळयलें जाल्यार कितें म्हणटात सांत पावलो रोमाकारा बरयल्या पत्रांत, देवाचो आत्मा म्हजे थंय जियेता वयस जाल्यार आत्म्या प्रमाणे हांव म्हजीं कार्यां करता. रक्तमासाच्या वंदवणेंत हांव जियेता तर रक्तमासाच्या वंदवणेचें कारबारां करता. तर आमी जियोवचें आत्म्या प्रमाणे की रक्तमासाच्या वंदवणे प्रमाणे. हाचे वयर आमचें जिवीत वंदन आसा. त्या खातीर बऱ्या तरान तो आमकां सांगता आमी जियोंक जाय आत्म्याच्या प्रेरणा काल. आत्म्याच्या प्रेरणा काल जियेतना आमी बऱ्या तरान जियोंक जेजूच आमकां मुखार सावन व्हरून आमची वाट तो उक्ते करता. आनी कोणाक तो उक्ते करता? कालत्यांक आनी बोळ्यांक. कित्याक ताचे वयर वंदोवन आमी जियेता. जी कोण कालती आसा, जी कोण बोळी आसात, ती देवाचेर वंदोवन जियेता. डिपेंडन्सी ऑन गॉड म्हणटा आमी इंग्लिशान. कित्याक म्हळ्यार ताचे वयर कोण पातयेवन जियेता पळय ताका समी केन्नाच सण सोडिना. आनी आयच्या वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार जेजूच आमकां आपयता, येया म्हजे सरसी, कश्ट तेल्यान वाजन ववयतल्यानो, पिडेस्तानो, कसली खन बेजारे काणून नासल्यानो, कितेंय तुमचें तें आसा सगळें तें हो जें आहा पळय तें घेवन म्हजे लागीं येया. जायते जाण आमकां समजना. आमी कितलेय रेतेरीक वेता, कितलेय मिसां वेता, कितलें आराधना वता, कितलेंय देवास्पण आमी सांबाळटा, पूण आमच्या तकलेंत आसलें तें वजें काण उडोवंक आमकां
कळीत आसना त्या देखून मोगाच्या न्हू आज जायतीं जाणां आमी तित्त खंत बेजाराय काणून चिंतून 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 आसता ह्या देखून कितें जाता आमचे थंय जायतो उद्वेग ताका एंग्जायटी म्हणटा आमी ही एंग्जायटी सर्तीक जावन 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 मागीर तकले जावन ती कितें काळजाक रोमल्यार क्षण एकादारचे बे उठता ह्या दिसान जायतीं जाणां म्हणजे लागी येवचें आनी म्हणचें आसा फादर म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना म्हाका मोतीन कितें जाता म्हाका मोतीन कंट्रोल करूंक जायना म्हाका कळीत जाता हांचे प्रॉब्लेम कितें म्हण इमिडिएटली हांव विचारता मस्त चिंताय वय फादर मस्त चिंता फादर आतलें चिंता फाल्यांचें चिंता पूण आजी येना तितलेंच आमचे प्रॉब्लेम इतलेंच आदले आमी चिंता फाल्यांच्या विशयान आमी प्लॅन करूंक चिंता आनी आज आमी जियोंक सुकता त्या देखून फाटलें चिंतून तुमी खंत कांयच फायदो ना फाटलें तें जालां मुखलें देवाच्या हातान दिया देव तें कशें जाय त्या प्रमाणे सांबाळटलो आनी जी कोण देवा थंय होंदोन देवा थंय बोवाट दवरून देवाच्या पातयेन जी येतात तांकां देव केन्नाच सण घालिना हे म्हजें वैयक्तीक जिवनांत भोगिल्ले हांवें तो अनुभव कित्याक म्हळ्यार देवा थंय पातयेवन आमी आसतना कितली खंत बेजाराय आसली तो सगळो तो वाट आमकां दाखयता हें आमी काडून आमचे जावन कांय करूंक जायना जायते फुडें हांवें सांगच्या आमी कितें करूंक सांगता एक केस सयत आमकां उमटून तो आनी कडेन लावन तो वयर नीट रावनी म्हूण करूंक आमच्यान जात ना तर आमी कित्याक कंत करची त्या खातीर जेजू म्हणटा पळय मातयेच्या वांजेलार फाल्यांची कंत फाल्यांक आसून आयच्या आजीक पुरो त्या देखून आमी बऱ्या कलत्या काळजाचें जावंक जाय मोगाचें न्हू एक ल्हान भुरगो आसलो आनी तो खेळून आसलो दोगा तेका चरके सांगाता आनी अशें आसा हे व्हडली लॉरी लोडेड लॉरी जायते लोड घाल्ली ती एक रेल्वे अंडरपास आसलो तातूंत वेताली आनी हे लॉरयेचे लोड चड जाल्ले देखून ती मोतेन शिरकली मोतेन शिरकत आसतना ताका लॉरयेक पाटी येवंक न्ही मुखार वचोंक न्ही आतां थोडे जाण गेले आनी म्हणा लागले आमी एक JCB हाडून ते ओडया आनी थोडे म्हणा लागले हांगाचे कें खोडया ते खंयचेय हांगा करूंक जावना ह्या वेळा एक दोग तेग जाण खेळटाले वळे ल्हानशे ते धांवून आयले आनी पळय लागले काल जालां ते म्हणा लागले लॉरी पळय हांगा शिरकल्या ते ब्रिज आसलें अंडरपासा भितर आमी वता आसतना ती शिरकली आतां कितें करचें म्हूण कळीत ना कशें काडचें म्हूण आनी हे म्हणा लागले आमकां कळिता आनी हे सगळे तांकां पळय हांसा लागले आनी म्हणा लागले ह्या धाकट्या पिल्यांक काल हें कळटालें आनी घालें आमकां सांगचें ह्या चेरक्यांक पातयेवन रावल्यात जायत गे म्हणा लागले ते ती सांगले ते दाळात तेगी जाण धांवून आयले आनी म्हणा लागले अंकल कितें करचें गोताय तुका हे टायर भरलां वाऱ्यान भरलां म्हळें ताचिल्लें वारें काड म्हळें सगळ्या टायरचें वारें काडटना लॉरी सकयल वेताली पाटी हाड मागीर ताका वारें बरी येत आनी तो म्हणा लागलो देवा ह्या धाकट्यांक कांयच कळीत ना म्हूण आमी वेचे आसल्या ताणी गेले वारें काडलें टायरां सकयल आयली लॉरी पाटी हाडली आनी ते म्हणा लागले ह्या धाकट्यांक दिल्ली जाणवाय देवान जावयेत तेन्ना ते म्हणटा पळय जाणट्यां जावन लिपोवन दवरिल्ले ल्हानांक तुवें उगडापे केल्याय जायते वटेन ल्हानांतले ल्हान आमी जाता आसतना देव आमकां जायते उगडापे करता मोगाचें न्हू तें उगडापण आमी घेवया आमच्या जिवनांत आमी बरीं जावया आनी जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावच्याक खालती बोळी आमी जावया जेजू मुखार व्हरत्या खालतेपणान वेता आसतना तो आमकां व्हरतें करतालो आमेन आमचो भावार्थ एका निजा देवा तें आतां आमी उच्चारुया एकच देवाक सतमंता सर पदेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा वरवीं बापा तावन तो जल्मला देवातावन देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैम आसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अहंकार मरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पांच पिलतकाल ताणें ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताचे रजवटके सेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो
ये केस पवित कातोलीक आणि दमदुतोरी स्थापले देवसभे सत मानता पातकांच्या बक्षणा खातीर ही एक पवित्रान आसा म्हण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आणि सशनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमची सर प्रार्थना आयकता. आज त्याचवर त्या भावार्थाने बरोवशान आमची प्रार्थना त्या मुखार आमी दवरुया. पयस सभेच्या धार्मीक आणि लायक मुखेल्यांनी लाणविकाचो शेगूण पांगरून क्रिस्ताची वळख धैर्यान परगटूंक तांकां बळ दी म्हण मागया. राजकीय मुखेल्यांनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मन रस जर नागरिकांनी तांची जबाबदारी समजून लाणविकायेच्या स्पिरितान बरोवन एकवटीत शांती समाधानाक वावरच्या खातीर तांकां तुज्या कृपेन बर. आमची कुटुंबां मोगाची आनी बावडताची बोंदेर जायशें कर. तशें कुटुंबाच्या हर एका सान्यांनी पळयतात म्हाजे कुशेपरमणे चलोवन तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान बरोवन बावडते बरेत कुटुंबां बांदूंक आमकां कुमक कर. युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक लेखा वर्त्या वळख जायनासतना कालतेपणाचो शेगूण आपणावन सर्गींच्या राजा खातीर अत्रेगूंक तांकां पावो कर. लग्ना जिवितान भितर सरून भुरग्यांचे देणे पावो जायनासलेल्या जोड्यां खातीर आमी मागता. तांचे थंय उदास जा आनी तुज्या मजतीन ताणें आशिल्लें तांकां पावो कर. पवित्र एकोणिसाच्या बलिदानान भागीदार जाले आमी सर्वां एका काळजाची ल्हानशी नेणटिकायची जावच्याक सर वर्त मापान देवा मुखार आमचे जिवान ताका समर्पीत करच्याक ताचेर होंदोन जिवोवच्याक तो आमकां पावो करून दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुख आनी दुख सराम गेले जेजू तुका भेटयता. सुख आनी दुख सराम गेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या तेंब्या बोरी आमकां तुज्या गेर रोखता. खुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारणा. खुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारणा. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुख आनी दुख सराम गेले जेजू तुका भेटयता. सुख आनी दुख सराम गेले जेजू तुका भेटयता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदार्थ बापा मानतात तसलें जा म्हणो मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर्धे मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, ह्या भेटेन तर हांवें तुका आमचे काळजां मना समर्पीत करता. जाणटेकायचे लाडवेकायचे आनी कलतेपणाचे जिवांची आमकां पावो कर. आणि तुझ्या सांगातात सदांच एक आपुरबायचे काणीक जा आमकां निर्मीक. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सरपद आणि सशनाच्या देवा, सरकाळी आणि चवथे आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या पायद्या सो. तुज्या नान सबदरे तुवें सगळ्या मनशाक रसतना तांच्या उदार खात्यात तुज्या एकल्याच पुता संवसारांत धाडलेलोय. ताणें आपल्या कलतेपणांत आनी बळेपणांत आमकां नवें जिवीत जोडोवन दिलें. कश्ट मरण सोसून नव्या जिविताक आमकां वाट वखता येयली. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार
आणि सारखे सतळबाळ निरंतर गायतात तुझे मोखा. Povi, 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 povi. Dalbaranso servis poto, dalbaranso servis poto. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंसर्गी, उंसर्गी, उंसर्गी तुका जय जय. पवी, 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 पवी. सर्वेस पोराचे नावी येतात ताका जय. उंसर्गी, सर्गी उंसर्गी, सर्गी उंसर्गी तुका जय जय. पवी, 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 पवी. बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोनी देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत. आपल्या सुकुशन कश्ट मरण सोसोवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही समेस घेयात आणि गयात. ही म्हजी कोड तुमचे वसत समर्पूंची. तेच परिशवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस मनशां बसत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. But that's a good purgatoria. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पण वरवी. तुवे आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाचे छमणास आणि पुन्हा जवानपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सोडा आणि सोडोवची खाल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक त्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पै सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे आज की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भणीची काकूत करी. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. आम्हा सर्वांचे तुजी दिश्ट घाल सुम्या. काकुतीची वर्ती भुरगीं आमी जावच्याक कलत्या काळजान बऱ्यापणान नेणठिकायेन सदांच आमचें जीवन पवित्रतेन सांबाळूंक आमकां तूं आदार दी. ओंकार मरी देवाचे महेश संगती भगवान देवन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या जेजून आमकां शिकयलां भोव मोगाचें आनी अपुरबायचें प्रार्थन सदांच लाणविकायची आणि काल्तिकायची जिणी जियोंक हे प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून या जिवितांत संस्कार आमकां आनी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सरोंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रयतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी आज जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमनतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशवर तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवे आसो. माय मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत कोण, आमची काकडूत कोण. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकडूत कोण, आमची काकडूत कोण. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो, देवाची शेळी वर्त्या काल्तिकायांची येवन आपल्या बापा मुखार वर्तो जाल्लो जेजू हस्सो तेच काल्तिकायचे आनी लाणविकायचे जिवान जियोंक आमकां तो आपोवणें दिता. अच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणाक येयात भाव भयण कशी बसात मोज्या कुडी रोखतान खुशी दादोसायात. मोज्या जेवणाक येयात भाव भयण कशी बसात मोज्या कुडी रोखतान खुशी दादोसायात. जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे. उंडो मोडून वांटात जिवान भरून वसात तुमीच उडो जायात दुसऱ्यां जिवान बोरात. उंडो मोडून वांटात
जिवान बरोवन वसात तुमीच उडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरा. जेसू म्हणा लागलो, बापा सर्गा संसाच्या धनिया जाणट्यांक उगडापें करिनातलें तें ल्हाणांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्घां दिता. प्रार्थया सर्पददा आमच्या बापा हे वर्थ आत्मेक काण आमी सेवला तुज्या मासा रक्तान पोशी जाल्ले आमी सदां तुज्या जिवाना बरें आमचें जिवान रचूं आनी त्याच प्रमाणे कल्तिकायेंत आनी बरेपणान सदांच हेरां मानवा सारकें आनी देवाक मानवा सारकें जिणे जियोंक आमकां तूं पावक कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदादेव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगच्या बाबाने नांबो वापर सो आयता तुमकां मागता आसतना देवाची कृपा यथेश्ट मापान तुमचे थंय वच्चाक आणि भोव नेणटी आणि बोळी आणि कालती आमी जावच्याक वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशां जिखून. जेजू चल्लो मोगा रस्तो आमी दवरुया. पेल्या साखरी जेजून केली पेल्या साखरी आमी करुया. पेल्या साखरी जेजून केली पेल्या साखरी आमी करुया. मोघाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद आमकां जेच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. भगवान कुसाचे करवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.